मोगाच्या भावान भयणो, ह्या दिसांनी आमी पळयत आसात जेजू सर्गींचें राज आपलें मिसांव तो फुडें व्हरत आसा. कालू आमी पळयल्लें. काल तो देवस्थानान आनी खबरनांव गांवांत आमी पळयल्लें थंय मिलाग्री करता आनी विस्मितां करता. आनी आयजूय सर्गीचें राज परगटूंक तो आमकां सांगता. देवाचो मोग सडवूण आनी काकलूत आनी पेकोवणी हे म्हत्वाचें आनी आपल्याच्या जिवितांतल्यान तो तें करून दाखयता. देवस्थानांतलो शिकवण दिल्या उपरांत तो पयलो शिमोवाच्या घरा वचून ताची सासूक बरी करता आनी मागीर जिन्साचे पिड्यारोग आसल्या मनशांक तो बरें करून उडयता. देव बाबाचो मोग तो ह्या ताच्या कार्यांतल्यान आमकां दाखयता. देव बाब आमचो कितलो काळजी घेता, ताका कितली आमची जतनाय आसा ती आमकां तो दाखोवन दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या आयच्या वाचपांतल्यान, ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आपणाक दिल्लें मिसांव केन्नाच तो करूंक फाटीं सरना, पूण देवाचें मिसांव करूंक तो मुखार सरता आनी फुडें वयता. शिकवण दिवन, पेकोवणी दिवन तो देवा बापाक परगोडटा. आनी हें काम सोंपें न्हय, हें काम जायतें आसा आनी हे कामाक तो हाजीर जाता आनी देवाचोच आदार मागून तो मुखार सरता. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू एक्सुरी सुवातेर वतालो, थंय तो देवा बाबा सांगाता वेळ सारतालो आनी देवा बाबाच्या आदारान आनी घोटायेन बोड मागून तो हें मिसांव मुखार व्हरता. आयज आमकां ह्या क्रिस्तांव पाटलावतारांक हेंच करूंक जेजू आपयता. आमी दुसऱ्यांक आदाराचीं जावंक, दुसऱ्यांक आमी पेकोवणी दिवंक आयज आमकां आपयल्लीं आसात. आमी घोडये दुसऱ्यांक हात लावन पेकोवंक जावचें ना घोडये, पूण आमी कशें हें करूंक जाता, हें आमी आमच्या पिडीन सांपडलेल्या भाव भयणांक वो कोण त्रासांत आसात तांकां भेट दिवन तांचे पासत मागून आमी घोडये तांचें जिवीत बदलूंक जाता. हेंच करूंक जेजू आयज आमकां आपयता. घोडये आमचे लागीं जेजू भाशेन तो हात लावन पेकोवणेचो हात ना घोडये, पूण आमचे भेटवणींतल्यान वो आमच्या मागण्यांतल्यान आमी त्या मनशाच्या जिवितांत कसलो तरी ते पिड्या रोगांनी भायर सरूंक उर्बा हाडूंक हें आमकां जेजू शिकयता. मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजून आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयलें की एक सादो मनीस कसो जियेतलो, जिवपाचें तें, वो एक सादो क्रिस्तांव कसो जियेतलो. तो एक सादो मनीस दुसऱ्यांच्या भानगडीन पडना, पूण तो दुसऱ्याच्या आदाराक पावता आनी दुसऱ्यांक आदार दिवन दुसऱ्यांचें जिवीतूय तो फळादीक करता. मोगाच्या भावान भयणीनो, जेन्ना आमी एक बऱ्या मनशा भाशेन जियेतात, जेजू भाशेन जियेतात, तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण येता आनी दुसरीं आमकांय आमचे लागीं उलोवंक सोदतात, आमचे लागीं रावंक सोदतात. तशें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूक पळयलां. जेजू एक्सुरो आसतना देखून, एक्सुरो देवा बापा बरी आसतना देखून तो ताचे लागीं लोक येतात, ताका सोदून ते ताचे लागीं येतात आनी ताका वचूंक दिनात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू देव जावन लेगून तो आमकां एक खरो मनीस, एक खरो क्रिस्तांवाचो पाटलावदार जावंक तो आमकां शिकयता. आमच्या जिवितांतल्या बऱ्या कुरण्यांनी आनी आमच्या उतरांनी आमी कशे भाशेन एक खरे पाटलावदार जावंक आनी देवा बाबाचें सर्गीचें राज परगटूंक तो आयज आमकां दाखयता. तर आयच्या दिसा आमी मागण्यांत बसता आसतना आमी हेंच मागुया, हो देवाचो मोग, हो देवाची काकळूत, देवाचें बोगसणें आमी दुसऱ्यांक दिवंक हीच कृपा आमी मागुया आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक आमी प्रयत्न करुया आनी वावरुया.